आम्ही आज पेंदी फ्रांक वॉर्ड नंबर 5 आणि वॉर्ड नंबर 6 एक आमचो वॉर्डाचो कोऑर्डिनेटर पापा ताजो वॉर्ड आणि वॉर्ड नंबर 6 आमचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर ताजो वॉर्ड आज सकाळच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा। अतिशय बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। घराघरांतले लोक भायर सरल्या। आमी सगळे SOP पाळून सगळे बाकीचे प्रोटोकॉल पाळून फुडें भायर सरल्या तरी लोक आपोआप एक एक करून अशें एक वी आर फायंडींग एवरीबडी कमींग आउट। यू रियली फील गुड। म्हणजे खरेंच काळजाक बरें दिसता की जे आमी करीत आसात सगळ्यांक बरोबर घेवन आनी फुडें वता आसतना की लोक आपली कार्याची पावती दिवन फुडें वचपाचो आशिर्वाद दिता। लोकां कडेन आसा त्या खातीर ऋणी आसा। आमी जे कार्य आज 2 टर्म अपक्ष घेवन फुडें वचपाचे आज BJP बरोबर गेल्ले ते कित्याक गेले कशें गेले सगळे लोकां कडेन उलोवनूच आमी चर्चा करून गेल्ले आसा। फुडें वता आसतना भोवमताचो सरकार जातलोच BJPचो। तातूंत एक बरो इम्पॉर्टंट रोल आसून तातूंत आमी कितें आमचे बाकीचे लोकांचे विचार उरल्या पर्वरी मतदारसंघाचे जे विशय थोडे उरले इनकम्प्लीट उरले फॉर पॉलिटिकल रिजन्स ऑर वॉट एवर आनी भुरग्यांच्या खातीर फुडें वेदर इट इज जॉब्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम गव्हर्मेंट सगळे गव्हर्मेंट जावंक शकना पूण एक रिस्पेक्टेबल सॅलरी दिवन बरी इंडस्ट्री तयार करून तांकां दिवपाचो निर्णय जो आमी 2017 घेतिल्लो बाब मनोहर पर्रीकाराक घेवन ती वचपाची वाटचाल आमकां आतां मेळटली संदी मेळटली अशी पूर्ण आशा आसा। ही संदी घेवन फुडें गोंयच्या भुरग्यां खातीर पर्वरच्या भुरग्यां खातीर महिला वर्ग जाणटे सगळे गोंयकार एक कुटुंब तांचें अस्तित्व राखप आनी तांचे विशय कितें आसा तांचेर तोडगो काडून फुडें वचप हेंच आमचें धोरण आसतलें आनी हाच्या खातीर सगळ्या पर्वरकारांचो आनी गोंयकारांचो आशिर्वाद आसतलो अशी बाळगिता।